dredging of Chapora river. Start question number 2B, sir. 2B. Answer is Sir, yeah, आमचे Chapora river, where it meets the sea, there is regular formation of sandbar. आणि सँडबार जातात त्या कारणाक लागून आमच्या नुस्तेकारांक आमचे बोट ट्रॉलर्स नाल्यार कॅनो घेऊन वयतात ते नुस्तें मारपाक इन द हाय सी. दे हॅव टू वेट टील द हाय टायड कम्स while going into the sea and while coming back also, and it gives त्रास जाता सर आमच्या अंजुना शापोरा वागातोर आणि सराउंडिंग विलेजीचे नुस्तेकार थंयसर येवन तांकां हे सँड बारांक लागून चड त्रास जाता सर. So I would only ask the Honorable Minister whether the captain of ports have conducted any survey till date or any study has been done through any approved organization like NIO on river Chapora sandbar formation at its mouth. If yes, then you'll have to please submit the details. If not, I would request you to do it urgently. Speaker, sir, surveys have been done, studies have been done. As a consequence to that, I'm pleased to inform the Honourable Member that the work was tendered on 7th of February. So I think the work is in progress. If the survey is done, what it comes under, capital dredging or normal dredging? Because this is a regular phenomena. Now, वर्षाच्या वर्षा हे सँडबार इसोर जाता आणि आमच्या नुस्तेकारांक चड त्रास जाता. Comes under regular dredging. So, if it is regular dredging, then I am aware that you all have a dredger at your disposal, the captain of ports. So regularly this has to be done, the dredging at the mouth. I think we agree with you that it is an annual, Yeah, it's a regular phenomenon. annual feature. Yes. So we'll look into it. Sir, आणि सर फक्त एकूच ऍड करता हांव ताका ती Yes, sir. रॉंग पॉलिसी आसताली पयलीं ड्रेज करताले तेच व्हरून परत मदीं भितर उडयताले एक्चुअली दॅट इज अ रॉंग ती सेम सँड परत येवन सँड बार करता दॅट इज अ माय सजेशन फॉर दीस ऑगस्ट हाऊस ऑल्सो एकदा जर तुमी काडटा आसत जाल्यार ती डोंट म्हणजे यू कॅन सेव फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो परत व्हरून मिड ऑफ द सी उडोव नाका काडल्या जाल्यार ती एक काम करपाक जाय बाय टेकिंग ऑल द परमिशन्स तुमी सेल करा लोकांक सद्या सँड जायी आनी मोठ्या प्रमाणात जायी गव्हर्मेंटच्या थ्रू कॉन्ट्रॅक्टराच्या थ्रू ती सेम सँड जी आहा पळय न्ही ती सेल करपाक जाय गव्हर्मेंट वील गेट द मनी ऑल्सो नाजाल्यार एके वाटेंतल्यान काडप आनी परत मिड ऑफ द सी व्हरून उडोवप परत येतली परत त्या सँडबार म्हणजे ती म्हणटा आमकां फक्त काडपाक पयशे घालीत आसा आमी सँडबार परत परत एवरी इयर जाता सर. त्या खातीर निदान कितले जातले इट इज अ 50% तरी कमी जातली सँडबार जावपाचें. And sir, time frame within which this work will start? We have tendered the work. Opening is on the 28th of February. Immediately after that, subject to election code, we will issue the order. सी डॅट इन टेंडर तुम्ही परत ती कंडिशन घातल्या काय ना ती पळयात जाल्यार कंडिशन ही घालीत परत व्हरून उडोवपाची कितली काडटा आनी कितली उडयता तीच कळची ना. सी डॅट कंडिशन यू वॉन्ट टू सेल दॅट. Thank you, sir. जी तारुलकर. ऑनरेबल मिनिस्टराक इतलीच रिक्वेस्ट आहा आतां तेंच्यांनी म्हटलां शापोरा रिवराचेर सँडबार्स जाता ते फेब्रुवारीन तेंच्यांनी टेंडर केला म्हाका दिसता पावस जाल्या उपरांत हे जाता कित्याक पावसा उपरांत पावसाचे जोतीचेर म्हणजे उदीक हे जाता तेन्ना ते पावसान जातात आनी म्हाका दिसता तो टेंडर म्हणटा तो सप्टेंबर ऑक्टोबरान करपाक जाय कित्याक आतां जर फेब्रुवारीन केल्या तुमी काडटले मार्च मेरेन परत पावस येयलो इतलीच रिक्वेस्ट आहा तो टेंडर जो काडटात तुमी हे करपाचें ते बेगीन करपाक जाय सप्टेंबर ऑक्टोबरान करपाचें फेब्रुवारीन म्हटल्यार मार्चान पावले बेगिना काडपाचें आनी कोण व्हरना मागीर आमचे लोक व्हरपाक रेंव गरज आहा We will keep it in mind. या Start question number 4.